स्पीकर सर, हांव मुखार जे डिमांड आसा, डिमांड नंबर 76 आनी 86 त्या डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशनाक अपोज करपाक हांव उबो रावला. एक वास्ट अशें डिपार्टमेंट हें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. पयले सुवातेर हांव माननीय मंत्री एक कार्यक्षम मंत्री आसा आनी माननीय मंत्र्याचे हांव उपकार आठयतां. गेल्ल्या अधिवेशनाक तेणी दिल्लें उतर पाळ्ळां आमकां की जे स्टाफ कमी आसलेले सावर्डे मतदारसंघाक ते दिवपाचें काम माननीय मंत्र्यान केलां. आनी त्या मतदारसंघाक एक विशय सांगतलो हांव की खूब सुदारणा केल्या. ते खातीर माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी मंत्र्यांचे हांव उपकारी आसा. एक उदाहरण म्हणून सांगता की सावर्डे मतदारसंघाक 3 डिविजनांतल्यान सप्लाय जाता. काले पंचायतीक सांग्या वयल्यान जाता, धारबांदोडा आनी सांकोडे पंचायतीक फोंडेच्यान जाता, बाकीचे 4 पंचायतीक कुडचड्या वयल्यान जाता. आनी हे सगळो जो पळय जो सबस्टेशन्स पळय आसा न्ही, त्या सबस्टेशना वयल्यान जी लायन येता ती सगळी चडशी झाडां पेडांतल्यान वयता, रानांतल्यान वयता. आनी त्या खातीर विशय कितें जाल्लो आसा की ह्यो लायनी खूब पयलींच्यो. इवन 33 kV लायनी आसा त्यो 50 वर्सां पयलींच्यो. 11 kV लायनी तशीच आसा. आनी जे कंडक्टर जे पळय आसा न्ही स्पीकर सर, ते इतले वर्न आउट जाल्या. काल तुमी आयकले आसतले की तार तुटून बिचोले वयर शॉपाचेर पडले म्हणून, लायव्ह वायर. अशे इतले ओल्ड कंडक्टर जाल्ले आसा की करंट जो पळय तितल्यान पळय पास जाता आसतना सामकें रिस्की आसा आनी खूब लॉसूय जाता. त्या खातीर म्हजी मागणी आसा माननीय मंत्र्या कडेन की हो विशय जर समज जर आमी जर सॉल्व जर करतले जायत जाल्यार 33 kV आनी 11 kV हे ज्यो मेन लायनी पळय आसा न्ही त्यो आमी अंडरग्रावंड केबलींग करून सॉल्व करपा जातलो. डिस्कशन जातना माननीय मंत्र्यांनी सांगलाय मी की आमच्या मतदारसंघाचे जे पळय कितें काम आसा ते घेता म्हणून. पूण एक विशय हांव मुद्दाम करून याद करतलो की ते बंच केबलींग भरपूर थंय वयर घातलेले आसा. आनी त्या बंच केबलिंगाचो विशय कित्या खातीर घेवपाक तो सांगता हांव. तर बंच केबलाक लागून कितें जाता, एक जर झाड जर पडलें जाल्यार तो बंच केबल 4-5 खांबे घेवन सकयल पडटा आसतना आनी खूब अडचणीत निर्माण जाता. त्या खातीर ते म्हाका दिसता ते बंच केबल पळय घातलेले आसा न्ही ते तेजेर कितें उपाय करचो पडटलो अशी म्हाजी विनंती आसा माननीय मंत्र्यांक. आनी एक गोश्ट हांव मुद्दाम करून सांगतलो की सद्याक जे पळय एज ओल्ड पळय जे पळय ओवरहेड लायन्साचे हे आसा कंडक्टर आसा न्ही ते कितें करता आमी की बारीक बारीक ते कुडके दसून वायराचे आमी ते लोकांक लायट दिता. ती लायट दिता तेजो प्रॉब्लेम कितें जाता की एकदां जर समज जर ती जर लायन जर तुटली आनी करंट जर गेलो जायत जाल्यार 8-8 दीस 10-10 दीस थोड्या भागांनी लायट मेळना. आनी त्या खातीर प्रॉब्लेम कितें जाता सांगता. पयरची एक सामकी रिसंट गजाल, एक 2-4 दीस लायट सामकी कंप्लीट नासलेली. तेच्या फाटल्यान कारण कितें आसलेलें की पीन इन्सुलेटर जो पळय आसा न्ही तो क्रॅक जर जालो जायत जाल्यार तो फॉल्ट मेळपाक खूब प्रॉब्लेम जाता. आनी तो फॉल्ट जर काडटलो जायत जाल्यार त्या कामगाराक प्रत्येक खांब्याचेर चडोवन चॅक करचो पडटा. लकिली कितें आसा की दुसरे दिसा तो फॉल्ट मेळ्ळो आनी ती लायन रिस्टोर जाली. हांव इतलेंच सांगन की हे लोक जे पळय आसा न्ही आमचे ते लायनमॅन म्हणा, ते लायन हेल्पर म्हणा, ते इंजिनियर सगळे हे जिवाचे सामके म्हणजे कशें आसा की जिवाची पर्व करिनासतना काम करता. ते पावस आसूं कितें आसूं आमकां लोकांक कितें दिसता जो पळय कंज्युमर कितें दिसता की कंटिन्युअसली 24 तास लायट आसपाक जाय आपल्या कडेन. पूण परिस्थिती जी पळय आसा ती ह्या लोकांनी आपले जिवार उठोवन केल्लें काम त्या खातीर ते सगळे वाखडण्या सारकें आसा. तेंचे आमी उपकारी रावपा जाय लायन रिस्टोरेशन करपाक. फक्त एकच उपाय आमी करचो पडटलो. तो उपाय म्हणजे कितें आसा की तांकां जर सगळ्यो ज्यो कितें गरज पडटा ते दिले आमी सगळ्यो गोश्टी बजेटांत तो प्रोविजन करून जाल्यार म्हाका दिसता फुडले जे पळय 20-25 वर्सां आमी बरो करंट सप्लाय दिवपाक शकता लोकांक. आज परिस्थिती कितें जाल्ली आसा
की थोडे कडेन कशें आसा की पावर लॉस जो पळय जाता न्ही तेजी चोरी जाता. ती कशी जाता ती सांगता तुमकां हांव मुद्दाम करून. थोडे कडेन लोक कितें करता एग्रीकल्चरल कनेक्शन घेता आनी एग्रीकल्चर कनेक्शन घेता आनी कितें करता कॉमर्शियल पर्पजाक वापरता. आनी तो डिफरन्स जो पळय आसा पळय न्ही चार्जीस डिफरन्स रेट डिफरन्स पळय आसा तो लॉस जाता सरकाराक. दुसरी गोश्ट आनी एक आसा थोडे कडेन लोक अशे चिऱ्याचे खणींनी बीन हे लायट वापरता न्ही ते मिटर कितें करता मिटर बंद उडयता. मिटर बंद उडयता आनी तेंचें चालू आसता काम. जे मिटर रिडर कोण पळय वयता न्ही ते एवरेज म्हणून बरयता नाजाल्यार मिटर फॉल्टी म्हणून बरयता आनी येता. तो इमिडिएटली रिपेर जावपाक जाय. कित्याक ह्योच थोड्योश्यो गजाली आसा त्यो जर समज कंट्रोल जर केले जायत न्ही आमी जाल्यार म्हाका दिसता जो लॉस पळय आसा तो लॉस कमी जातलो. हांव मंत्र्याचे बद्दल उलयतलो जाल्यार कित्याक की मंत्र्यान दिल्लें उतर पाळिल्लें आसा. म्हाका दिसता की फुडें बीन ह्या दुर्गम भागांक मंत्र्या कडच्यान आमकां खूब अपेक्षा आसा. परत एकदां तेंचो उपकार मानून हांव स्पिकर सर ह्या डिमांडाक सपोर्ट करतां. थँक्यू स्पिकर सर.